नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी एक भासाभास घडोवन हाडटा ज्यो दीसभरच्यो घडामोडी आसतात किंवा ह्या सप्तका भितर ज्यो घडामोडी सध्या चर्चेन आसात तेचेर कितें अपडेट्स आहा किंवा तेच्या बाकीच्या कंगोऱ्यांचेर चर्चे खातीर आमी हांगासर ही भासाभास घडोवन हाडटा। आनी म्हाज्या बरोबर आसात आमचे संचालक संपादक राजू नायक सर। सर, सगळ्यांत पयलीं तुमकां येवकार। आमी अशी ही कॅज्युअल अशी करिना, बट एक भासाभास घडोवन हाडटात ती गरजेची आहा। ती म्हणजे विषय सध्या गोंयांत गाजता तो म्हणजे आजगांव घर जे मोडला त्या प्रकरणाची जबरदस्तीन सगळो फोर्स वापरून पोलिसांच्या राखणे सयत अशें जशें तुमी सांगलें। आता तेतून नवी घडामोडी जाल्या तो म्हणजे मुख्यमंत्री दिल्ली गेला आनी तो DGPचो विषय घेवन दिल्ली गेला अशें ना। हांव मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलयलां, ताणें म्हाका सगळे डिटेल सांगला, पूण मुख्यमंत्री बेजिकली गेला ते नड्डा हांकां गोंयांत आपोवपाक BJP मुख्यालयाची बुनयाद बसयतात ताजे खातीर गेल्यात। पूण एक गजाल म्हाका दिल्ली सोर्सा कडल्यान म्हायती मेळटा ती अशी की गोंयच्या सरकारान होम मिनिस्ट्रीक ऑलरेडी कळयलां की आमकां जसपाल सिंग गोंयांत नाका, तांकां तातडीन बदली कर। कितें जालां, गोंयची पळय जी सिस्टम आहा, गोंयाक जरी राज्याचो घटक राज्याचो जरी दर्जो मेळिल्लो आसलो तरी गोंयच्या संदर्भांतले IPS कॅडर किंवा IAS कॅडर हे पूर्णता गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीन आसा। सो गोवा सरकाराक तांचेर एक्शन घेवपाची कसलोच अधिकार ना। मुळान हांव अशें म्हणटा की अशे तरेची सिस्टम खरें म्हळ्यार आसपाक जाय आशिल्ली की जर एखादो IAS अधिकारी किंवा IPS अधिकारी आपल्याक नाका जाल्यार इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेवन ताका त्या संदर्भांतलो अहवाल धाडटा। केंद्र सरकारान तातडीन त्या संदर्भांत कारवाय करपाची गरज आशिल्ली। पर्रीकार आसतना जालां अशें। पर्रीकार आसतना एक मुख्य सचिव आशिल्लो, ताका पर्रीकारान 2 दिसां भितर अक्षरशः धांवडायलो। आतां तें बरें केलें वायट केलें वेगळी गजाल, आपलें आयकना म्हणून कांय अधिकारी एक्शन घेतात, पूण जसपाल सिंगाचेर एक्शन घेवपाक पूर्णता राज्य सरकाराक रजांव आसा। जसपाल सिंगाचेर मुख्य आरोप ताज्या अधिकाऱ्यान केल्लो आसा, ताजे संदर्भांतली गोंयांतली ताजी वागणूक बरे तरेची ना, गोंयांत ताजे संदर्भांत असंतोश आसा, ताजे बद्दल राग निर्माण जाला। आनी गोंयचे जर मंत्री आनी गोंयचे सगळे मुखेली सदांच म्हणटात न्ही गोंयांत डबल इंजीन जाल्यार ताची तातडीन दखल घेवपाची जाय आशिल्ली। कारण जसपाल सिंग जितलो गोंयांत चड वेळ उरता तितलो वेळ तो पोलीस खात्यान ढवळाढवळ करता आनी आपल्या कनिश्ट अधिकाऱ्यांचेर जे तपास करतात तांचेर सगळ्यांचेर कामान तो हस्तक्षेप करता, तो लुडबूड करता। इतलेंच न्हय तर 2 दिसां पयलीं ताजो आनी मुख्य सचिव तो ह्या सगळ्या प्रकरणाची चवकशी करता, ते दोगी जाण एकठांय बसून गुलू गश्टी करतात। हें सगळें लोकांनी पळयलें। हें कितें चल्लां? फाल्यां कितें जाता आमी सदांच जाणात, IPS आनी IAS हांचे भितर एक संघर्श आसता, एक सुप्त संघर्श आसता, तो लोकांक दिसना। पूण हांगा तर अशें दिसता की जाय तेन्ना ते एकामेकाक बीन गोडी गुलाबीन उलोवन ते प्रकरण पालोवपाकूय सोदतात। हांव तर अशें म्हणन की ताजेर कारवाय जावपाक जाय आशिल्ली। जसपाल सिंगान एका अधिकाऱ्याक गोंयचें तापोवन काडलो, तें घर मोडपाचें तुवें कित्याक थांबयलें? सो आजोर तसो की जसपाल सिंगानूच आदेश दिल्लो तें घर मोडपाचो, कारण हातूंत भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतलो एक ज्येश्ठ अधिकारी गुंतला। ताज्या बायलेन हें घर घेवपा खातीर प्रयत्न केल्लो, एक स्थानीक बिल्डर तातूंत सामील आसा, कांय अधिकारी सामील आसात। ताणें एका दिसा भितर त्या बायल मनशान घराचें म्युटेशन केलें, जें बाकीच्या वेळार म्हयनो लागता। सो एका अर्दान म्युटेशन तुमी करून घेतात, दुसऱ्या अर्दान पोलीस अधिकारी हस्तक्षेप करून तें घर पाडटात, पोलीस प्रमुख हस्तक्षेप तातूंत भितर करता। म्हणजे केदें व्हडलें एक षडयंत्र हें चल्लां तें लक्षांत घे। तातूंत भितर पोलीस हस्तक्षेप आनी पोलीस सामील आसात। सो हें सगळें वायट पद्दतीन सद्या गोंयान भितर घडटा। भायले लोक येवन गोंयची जमीन ताब्यात घेतात। आजगांव हें दिल्लीकाराचें हब जालां, थंय तांचे कॉलनी जाल्यात, तांकां जाय ते रेस्टॉरंट, तांकां जाय ते नायट क्लब आनी थंय धुडगूस अक्षरशः तांणी किनारपट्ट्यो सामक्यो ताब्यात घेतिल्ल्यात, कब्जो केल्लो आसा। आनी गोंयची जमीन मेकळी दिसली, घरां बंद दिसलीं, ताजेर एक हडप घालून ते कब्जो करप। एकटेबार राजकारणी तातूंत सामील आशिल्ले आनी पुलीस राजकारण्याक अप्रत्यक्ष सामील आशिल्ले, तांकां मदत करताले। आज दिसपाक लागला उलफाटें, जेन्ना राजकारण्याक मदत करता पुलिसांनी स्वताची एक पॅरलल गव्हर्मेंट चलयतात काही दिसता गोंयांत, आनी जें सामकें भिरांकूळ धोकादायक गोंयच्या अस्तित्वाक ते सामके भंय निर्माण करतात।
तुम्ही जो उल्लेख केलो आजगाव हे पुरायपणान दिल्लीकारांच्या ताब्यान गेला म्हणून, हय बट आमकां जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण सरकारांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा थंय बंगले घेतल्या, थंय फ्लॅट न्हू बंगले बांदल्या. आतां ह्या बाबीचें इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें. जी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ती पुरायपणान तेची कागदोपत्री म्हायती ही घेवपाक जाय आनी ती आमी इन फुडल्या काळान घेवपाचो प्रयत्न करतले. सर, हें एकंदर चित्र सगळें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तुमी जशें म्हटलें की पॅरलल एक सिस्टीम पोलिसांनी आपली तयार केल्या. सर्रास अशें उलोवप आतां जाता की खंयचीय गजाल, तुमी ही गजाल आयकली आसतली की पोस्टींग करतलो खंय जाल्यार कोण हें बीन तें हेचेर तुमकां ही पोलीस ही खूब गंभीर बाब. कोणाक जर खंय पोस्टींग करपाक जाय, गोंयान भितर सरकारी हस्तक्षेप अधिकाऱ्यांक खंय दवरप, अधिकाऱ्यांक कशें हालोवप हाजे हस्तक्षेप पूर्ण चल्ला आनी ताजी पूर्ण चर्चा गोंयभर चलता. खंयचो अधिकारी तुमी पळयतात, कांय अधिकारी एक आपल्या जाग्यार दसून बशिल्ले आहात. दर्यावेळ ही सामकी लुक्रेटीव अशी, थंय खंय अक्षरशः लिलाव चलता. थंय पोस्टींग जावपाक कोटी कोटी रुपया मेरेन पोलीस अधिकारी दिवपाक तयार आसा. सो हाजो अर्थ सरकारांतल्या मंत्र्यांक खबर आसता, सरकाराक खबर आसता तो ज्या अर्थी 1 कोटी रुपया अधिकारी दिता ताजो अर्थ असो की तो कितलेशे चड कोटी करता. कांय हप्ते कांय हिस्सो तो आपल्या फुडाऱ्यांक दिता आनी आपली ती जागो सुगूर करता. तर हें भिराकूळ ट्रेंड म्हळ्यार आमी जाणात भायले लोक हांगा येतात, जमनी कब्जो करतात, आपल्याक जाय ती सिस्टम पोलीस अधिकारी आनी राजकारण्याचे हाताक धरून ते सबंद दर्यावेळ हांगा सिस्टम तयार केला. ताका लागून आमी जाणात सरकारान आदेश दिवनूय दर्यावेळेचेर राती उसरा मेरेन रेव पाटी चलतात. थंय ड्रग्स ओपनली विकतात, लावड म्युझिक, मोठ्या प्रमाणाचेर लावड म्युझिक. थंय मोठ्या प्रमाणाचेर टुरिस्ट हावजीस तयार जाल्यात, जांचो पत्तोच लागना. कशी भायर खंय एक रेस्टॉरंट आसता, तें फक्त एक फ्रंट तो, त्या रेस्टॉरंटान भितर आमी पळयतात फक्त एक रेस्टॉरंट दिसता भायल्यान, थंय एक टुरिस्ट येतात. ताजे फाटल्यान मोठ्या प्रमाणे बंगले आनी रो हावजीस तयार केल्यात जे भाड्यान दितात. गजाल अशी की एक नेतोच सरकारचो म्हणटा दर वर्सा गोंयान येवपी पर्यटकांची संख्या 1 कोटी जाल्या. आमी धरून चलताले 20-25 लाख ट्युरिस्ट गोंयान येतात. आतां सरकारी ही आंकडेवारी म्हणटा गोंयान येवपी पर्यटकांची संख्या 1 कोटी जाल्या आनी ते रावतात खंय, तांचो कसलोच हिशोब ना. 1 कोटी घरां ना तुमचे कडेन. अधिकृत रित्या जी पळय ट्युरिस्ट हावजीस, हॉटेलां, रूम्स तयार जाल्यात ते कांय लाख आसात. 1 कोटी घर गोंयान भितर पर्यटक येता, हाजो अर्थ खंय ते रावता आसतले, ते रस्त्यार काय हाजो अर्थ ते वेवस्था जाता. हाजो अर्थ एक पॅरलल टुरिजम हावजीस सिस्टम गोंयान भितर तयार जाल्या, जी इल्लीगल आसा, जी इलिगल पूर्ण, जे सरकाराक टॅक्स दिनात, जे सरकाराक खंयच्याच पद्दतीन सरकार आनी गोंयच्या इकॉनॉमीक आनी गोंयच्या अर्थवेवस्थेक हातभार लायनात. सो हाजो अर्थ कितें, एक पॅरलल टुरिजम वेवस्था जी भयानक आसा. म्हणजे एका टायमार मायनिंगेचो विशय जालो. एक्झॅक्टली तशीच परिस्थिती टुरिजम. हांव तेच म्हणटालो, हांव सदांच म्हणटा मायनिंगा संदर्भात आमी जे कितें वक्तव्य केलां, हांवें लेख बरयल्यात, हांवें पुस्तक बरयलां, तातूंत सतत म्हळां की ही जे पळय पॅरलल फ्लाय बाय नायट एक तयार जालेत आनी भयानक पयसो केलो, कोट्यांनी रुपया कमयलो आनी सरकाराक कांय दिलें ना. राजकीय पक्षांक काय वेंचणूक निधी दिलो, ताचेर ते खूश आशिल्ले, पूण गोंयच्या इकॉनॉमीचें प्रचंड व्हडलें लुकसाण केलां. तशेंच टुरिजमाच्या बाबतींत घडलां. एका अर्थान पयसो येता तेन्ना न्ही एक भांगराची तांती दिवपी कोमी म्हणून वळखतात आनी भांगराची तांती दिता दिता त्या कोमयेकच कापतात. तसो प्रकार मायनिंगान जाल्लो, आतां तसोच प्रकार टुरिजमान जाला आनी आसा तें वगडावन बसतले. आसता वगडावन बसतले. गोंय सामकें रास जाल्ल्या पर्यटन केंद्राची जर गोंयाक जर सया मारली जाल्यार लोक येवपाचे नात, बरे लोक येवपाचे नात. मागीर फक्त येतले ते बायलांच्या नजरेंतल्यान कसिनोन खेळपाक जुगारी लोक येतले, ड्रग्सा खातीर येतले. एअरपोर्टार बीन वयता तेन्ना आमकां गोंयच्या बऱ्या पर्यटनाचें चित्रच दिसना. बोर्डूच लागिल्ले असतात ते म्हणजे कसिनोंचे. एक्झॅक्टली. एअरपोर्टाचेर देवले काय कसिनोंचे बोर्ड लागतात भितर, एअरपोर्ट प्रिमायसा भितर. सो ही इतली परिस्थिती जशी तुमी सांगले, एका तेंपार मायनिंगेची जी आतां रास जाला आनी सगळें कॉलेप्स जाला, तशेंच टुरिजमाच्या बाबतींत जातलें आनी गोंयकार हक्काचे वगडावन बसतलो. सारकें. आनी टुरिजम हांव सदांच म्हणटा न्ही, टुरिजम हें योग्य पांयाचेर उबें करपाची गरज आसता. सगळें टुरिजम न्ही आमी दर्यावेळेचेर केंद्रीत केलें. ताका लागून दर्यावेळेचेर लोक येतात. आज एक बातमी आयली ती अशी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हांगा गोंय सरकारच आतां एक प्रकल्प दिवपाचो आसा की गोंयच्यो दर्यावेळी पर्यावरणाची संतुलन सांबाळटा काय ना. म्हजो हाजो अर्थ असो की तूं जाणा आसतलो वातावरण बदल
आनी समुद्र पातळी वाड हाका लागून ही पळय जी सेन्सिटीव आमची पळय जी दर्यावेळ आसा ती सामकी धोक्यान आयिल्ली आसा. थंय मॅनग्रोव्स आमी कापले, थंय वेळेचेर जी पळय रेंव आसता त्या रेंवेचेर वनस्पती जाता, ताका बरी फुलां येतात. ही वनस्पती सांबाळून इतल्या खातीर दवरपा जाय कारण ती न्ही रेंव घट धरून रावता. ताका लागून जे पळय उदक वयर येता तेन्ना तें रेंव ना जायना, सँड इरोजन जायना, तें स्टॉप जाता. सो जालां अशें की आमी विकास येदो मोठ्या प्रमाणाचेर केला. थंय आमी शॅक्स येवपाक दिली, थंय आतां प्रचंड मोठ्या संख्येन हॉटेलां आयल्यात, बेकायदेशीर हॉटेलां. सर शॅक्स लागीं लागीं अशें उदक आनी अशें सामकें सगळें इतले परिस्थिती. सो ही जी पळय बीच आसा न्ही ती सामकी सेन्सिटीव. सो ती आतां वातावरण बदलान ती सामकी धोक्यादायक पातळीचेर वचूं शकता, डेंजर जावं शकता. आनी हांव परत एकदां सांगता म्हणजे परत म्हणजे एनआयओक सरकार सांगता हाजो अर्थ सरकारा कडेन अहवाल आयला की बीच इज डेंजर जाल्यार. सो पर्यटक थंय मोठ्या प्रमाणात येवचे नात हाजी तजवीज करपाक, पर्यटकांक वेगळे कडेन हाडपाक. सरकार म्हणटा कागदाचेर तांचे कडेन की ताणें ऑल्टरनेटीव टुरिजम सेंटर्स तयार जातले, पूण खंय तयार जातली ताजे खातीर एक सामको सस्टेन्ड टुरिजम वायज आनी इकॉनॉमी वायज हाजे एक प्लॅन तयार जावपाक जाय आशिल्लो. पूण जाता कितें परत सांगलें दर्यावेळेचेरच ही जे पळय ऑल्टरनेटीव बीच, ऑल्टरनेटीव पर्यटकां खातीर कुटिरां आनी ऑल्टरनेटीव अशे तरेचे डुप्लेक्स आनी सिस्टम तयार जाल्या लोकांक रावपाची. आनी वतले खंय? सरकारान पयलीं तांचेर हातोडो मारपा न्ही, पूण हातोडो मारतलो जाल्यार परत एक लागेबान हांव तुका म्हणलां दिल्लीवाले पोलीस हांगचे जिमान विकासक पळयलें न्ही. तो सरकार जर गंभीर आशिल्लो जाल्यार तो पळय जो कोण विकासक आहा तो एक दिसा भितर सुटलो, हे बाउन्सर 2 दिसा भितर सुटले. हें कितें म्हाका कळना की 2 दिसा भितर तुमकां हे इलिगल. अरे तो तर एक तो जो बिल्डर आशिल्लो तो एक बनावट गाडी घेवन येता, तेची नंबर प्लेटी बनावट. सो हें म्हणजे सरकारा कडेन प्लॅन ना काय कितें? एक ह्या लोकांक भंय घालपा खातीर सरकारा कडेन येवजण ना काय कितें? नाजाल्यार तो केजरीवाल बोर्ड म्हयन्याचे भितर पडटा. हां, तो एक राज्याचो मुख्यमंत्री, पूण हांगा एका गोंयकार रावता त्या घराचेर बुलडोजर घर उडयतात. ते उडोवपी मनीस पोलीस 2 दिसा सुट्टात. ती जी पळय पुजा म्हणून ती पळय जेणे तें घर विकतें घेतलां तथाकथीत, ती पोलिसांक दाद दिना. अरे पोलिसां कडेन जो पळय कोड आसा, क्रिमिनल कोड, त्या प्रमाणे अशे तरेचे पयशे दाद दिना, तिका एरेस्ट करून हाडपाचो हें आसा. ती तुका गव्हर्मेंटाक कोर्टा मार्फत बेला एप्लाय करता, ती खंय आसा ती पुलिसांक मेळना म्हणटात. सो दीस इज ए पूर्णता ही सिस्टम कॉलेप्स जाल्या किंवा एक तर ते हात मिळवणी. सो ह्या सगळ्या चर्चे आनी दुसरें निमाणे कडेन तेच सांगना हांव की जो पोलीस प्रमुख जसवंत सिंग नांव घेवन उलोवया आमी, तो जसपाल सिंग, ह्या जसपाल सिंगाक रिलीव करपाक जाय आशिल्लो, तो रिलीव जायना. विष्णोई म्हणून जो नंबर 2 अमेरिकेक वचून बसला तो 2 दिसा भितर येवपाक, तो अजून येना. सो हें सगळें भितरले भितर घुसपल्लेशें दिसना. अरे तो आतां खंय आज म्हाका पोलीस अधिकाऱ्यांनी फोन करून सांगला तो मनीस आमच्या कामा भितर इंटरफियर जाता. बजेटाचें जें पळय गव्हर्मेंटान काम जाल्लें तातूंत तो लक्ष घालता. अधिकाऱ्यांक आपोवन तांच्यो बसका वचून तो घेता. जसपाल सिंग हाज्यो ह्यो कारनामे इतलेच न्हय तर ताणें खंय आतां पोलीस अधिकाऱ्यांचे कॉल डेटा फाटल्या 8 दिसांनी आनी कोणाक पत्रकाराक फोन केल्ले काय कितें, राजकारण्याक फोन केले की हाजी सगळो कॉल डेटा तो मागयता, तो कॉल डेटा ताका मेळटा अधिकारी म्हणून. सो हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो की म्हणजे हें सरकार बाबा ताजेर ज्या प्रमाणे गोंयांत सरकार आसा काय हो प्रश्न सामको. आतां हाणें म्हणलें न्ही कार्लोस फेरेरा आमदारान आमकां कोट दिला, आज हांव तेकडे उलयलो बाबा तुजी प्रतिक्रिया कितें? ताणें म्हाका सरळ सांगलें गोंय सरकारा इतलें दुबळें सरकार आपण पळोवना म्हणून. कारण सरकार एक्शनच घेना. ताका जात तितले बेगीन गोंयच्यान रिलीव करपाची गरज आशिल्ली. आतां एक्शन घेवपाचें सोडात, कारण सरकार म्हणटा न्ही आमचे कडेन एक्शन घेवपाचे अधिकारच ना, ते खंय होम मिनिस्ट्री कडेन एक्शन घेवपाचें सोडात, ताका रिलीव करपाची गरज सरकार करना. सो हो एक वायट मेसेज लोकां मदें गेला. लोक सरकारच्या अस्तित्वा बद्दल, पोलिसांची एक क्रेडिबिलिटी हाजे बद्दल लोक उलयतात आनी एकूण लोकांच्या ज्यो पळय कितें भाव भावना हांचे कडेन हो खेळ, लोक असुरक्षीत जाल्यात, अशे तरेचें एक वातावरण पसरलां. सो जें म्हाका दिसता सरकारचे क्रेडिबिलिटीक बरें न्ही. सारकें सर, आमी आजगांवच्या विशयाचेर उलयले आनी एक फक्त 2 मिनटां आमचे कडेन उरल्या. एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट जो काल येयलो सुरेश प्रभू हांचो की गोंयच्या कॅरिंग कॅपेसिटीचो विचार हो जावपाक जाय म्हणून. सो तेचेर आमी जाय जाल्यार वेगळे तरेन आमी एक भासा ना कॅरिंग कॅपेसिटी हें सामकें खरें न्ही. गोंयची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्या आसा जवळ 17 लाख आज. तातूंत भितर खरे गोंयकार जे मूळ गोंयकार
कळटा हे आसात फक्त 6 लाख आनी 17 लाख म्हणजे पळय तूं कितले पटीन भायले लोक आयल्यात आनी ते हांगा कंट्रोल करतात म्हणजे गोंयच्या अस्तित्वाक. कारण गोंय आमी म्हणटात न्ही गोंयकारपण जे कित्याचेर राखून आमची भास आमची अस्मिता. भायले लोक जे पळय येतात तांणी आपल्याला जे पळय कितें अस्तित्व लादलां ताका लागून गोंयची स्वताची अस्मिताय धोक्यान आयल्या. एका अर्दान तो जालो ताका लागून कॅरींग कॅपेसिटी जेन्ना म्हणटात ती एका अर्दान ही आनी दुसरे पर्यटक ते जर 1 कोटी आसत जाल्यार कॅरींग कॅपेसिटी सोंपल्या. आमचे दर्यावेळ एनआयओक म्हणून अभ्यास करचो पडटा. दर्यावेळ सामकी पिसुडल्या, दर्यावेळेचें अस्तित्व धोक्यान आयलां. इबाड जाला. गोंयचें नुस्तें गोंयकाराक आज परवडना. गोंयांत फळभाज्यो जाय तितल्यो मेळनात. पर्यटक आयिल्ल्यान धंदो परवडना आनी पर्यटक आयिल्ल्यान हे सगळ्यो म्हारगाय इतली वाडल्या की पर्यटन केंद्रांत भितर स्थानीक लोकांचें जीवन असह्य जालां. सो ह्या निश्कर्शा कडेन आमी सुरवात केल्ली आजगांवच्या मुद्दे वयल्यान. ताजे उपरांत आमी येयले सद्या गोंया भितर जो अतिरेक जाला पर्यटनाचो आनी कशें विद्रुपीकरण पर्यटनाचें चलता हें भाश्य करता करता आमी गोंयच्या कॅरींग कॅपेसिटी पर्यंत पावले. जे 2 दिसां म्हणजे कालूच विधान केलां तें म्हणजे केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांणी जे खूब म्हत्वाचें आसा तेजेरूय आमी हांगासर भाश्य केलें. अश्योच म्हत्वाच्यो अपडेट्स आनी ताजे फाटल्यो विश्लेशणात्मक चर्चा आमी अशेंच घेवन येतले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक TV. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं.